विश्वजित राणेन स्थापन केल्ल्या 70 युवा मोर्चाची राजकी पक्ष म्हूण नोंदणी गुळेळी 70च्या एका घराचो पत्तो कचेरी म्हूण नोंद घर वाळपयच्या आदल्या झडपीचे मॅरियट हॉटेलाचो बेकायदेशीर भाग मोडचो म्हूण GCZMAची अर्द स्विमींग पुलाचो भाग मोडचो पडटलो हॉटेलाक हायकोर्टाकय कळयतले निर्णय वास्कोच्या सहकार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेम मोडून घेतली कोट्यांची रिणां कारवायेचो हायकोर्टाचो आदेश सरकारान नेम बदलून केस साल्वार कसिनो टू ड्रीम्स बोगस स्कीम एक्सपोज अर्थीक गुन्हो विभागान पणजे पाट्यार मास्टरमाइंड सयत धरले चौगांक देशभरात 400 लोकांक लुटले मेडिकल टुरिझम काळाची गरज ते खातीर जावंक जाय विचार म्हणटा आरोग्य मंत्री विश्वजीत पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारूय महत्वाची आणि चर्चिल आड चेन्नई आयतारा सांजे फातोड्ड्याक खळेघाट आय लीग मॅच जिखल्यार चर्चिल पावतले तिसरे सुवातेर विश्वजित राणेन स्थापन केल्ली 70 युवा मोर्चा ही संस्था आता राजकी पक्ष जाल्या वेंचणूक आयोगाचे लिस्टात पक्ष म्हूण 70 युवा मोर्चाची नोंदणी दाखयता वेंचणूक आयोगान हे पक्षाक रजिस्टर्ड म्हूण दाखयला अजून रेकॉग्नायज केलो ना पक्षाच्या कचेरेचो पत्तो गुळेली 70चे एक घर विश्वजित राणे सध्या भारतीय जनता पक्षात मंत्री आसा मात ताणे स्थापन केल्ली 70 युवा मोर्चा ही संस्था राजकी पक्ष म्हणून नोंद झाल्या प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण 2019च्या वेंचणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनात पासून 70 युवा मोर्चाची पक्ष म्हणून नोंद आसा पक्ष रजिस्टर्ड मात अजून रिकॉग्नायज जाल्लो ना ह्या नोटिफिकेशनात 2012 नंबराचेर ह्या पक्षाचे नाव आसा कांयच बोवाळ करिनासतना ह्या पक्षाची नोंदणी जाल्ल्यान उत्तरा परस प्रश्न चड महत्वाचे म्हणल्यार ह्या पक्षाची कचेरी म्हूण एका घराचो पत्तो दिला हे घर कोणाचे प्रुडंटान हाचोय सोद घेतलो हे ते घर पत्तो घर नंबर 48 कणकिरे गुळेली 70 घराच्या मालकाचे नाव हुमलो गावडे वाळपयचो आदलो झेडपी प्रुडंटान ताका गाठलो मात तो कॅमेराचेर कांयच उलोवपाक तयार ना ह्या पक्षाचो फुडार कितें नेमको कित्या खातीर नोंदणी केल्या इतली गुपचूप कित्याक नोंदणी प्रश्ना परस जापत चड ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मॅरियट हॉटेलाचो बेकायदेशीर भाग मोडचो म्हूण GCZMAची अर्द स्विमींग पुलाचो भाग मॅरियटाक मोडचो पडटलो हायकोर्टाकूय ही अर्द खंय पावयतले हॉटेलाचो बेकायदेशीर भाग मोडूंक ना म्हूण NGO गोवा फाउंडेशनान GCZMA आड कोर्टाचो अपमान केला म्हूण हायकोर्टात याचिका घाल्ली भरती रेशेसावन नो डेव्हलपमेंट झोनात आशिल्लो मॅरियट हॉटेलाचो कांय भाग वडोवचो म्हूण हायकोर्टान फाटले फावट अर्द दिल्ली मिरामारच्या हॉटेल मॅरियटाचो स्विमींग पुला कुशीचो भाग वडोवचो म्हूण GCZMAन अर्द काडल्या हायकोर्टाच्या आदेशा वयल्यान तांणी हो निर्णय घेतला कारवायेची प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हूण ते फुडल्या सप्तकांत कोर्टाक कळयतले NGO गोवा फाउंडेशनान घाल्ले याचिकेचेर 3.5 वर्सां पयलीं 29 जून 2016 दिसा निर्णय दितना मिरामारचे हॉटेल मॅरियटाचो दर्या देगे वटेन आशिल्लो कांय भाग वडोवचो म्हूण गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक हायकोर्टान अर्द दिल्ली भरती रेशा निश्चित नाशिल्ल्यान GCZMAन हायकोर्टाचे अर्देची अंमलबजावणी करूंक ना उपरांत हायकोर्टान नॅशनल सेंटराचे तज्ञांची मदत घेवन भरती रेशा निश्चित करात म्हूण गोंय सरकाराक सांगिल्ले NCSCMान मिरामारची भरती रेशा डिमार्केट करून रिपोर्ट गोंय सरकाराक दिलोय बी तांच्या रिपोर्टा प्रमाण हॉटेल मॅरियटाचो कांय भाग भरती रेशेच्या नो डेव्हलपमेंट झोनात येता म्हूण स्पश्ट जाल्ले ते उपरांत GCZMAन हॉटेल मॅरियटाक कारणां दाखयत नोटीस काडून तुमचे बेकायदेशीर बांदकाम कित्याक वडोवचें न्ही म्हूण प्रश्न केल्लो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार अर्बन क्रेडिट सोसायटीच्यो भानगडी लिपोवंक गोंय सरकार वावुरपाक लागला वास्को सहकार अर्बन क्रेडिट सोसायटीन सहकार क्षेत्रातले नेम मोडून पदाधिकारीच रिणां घेवंक लागल्यात चेअरमॅन संचालक उपसंचालकांनी आणि तांच्या घरच्यांनी
कोट्यांची रिणां घेतल्यात. हे विशीं कागाळ जाल्ली आनी ताचेर हायकोर्टान 3 म्हयने भितर कागाळीचो निकाल लावंक सांगिल्लो. ताचेर सरकारान एक सर्क्युलर काडून संचालकांक साल्वार केलें. 2009 वर्सा सहकार निबंधकान एक आदेश काढून सोसायटींच्या बोर्ड मेंबर, संचालक आणि मॅनेजिंग कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक आणि तांच्या सोयऱ्यांनी कसलेच रीण घेवंक जायना म्हूण सर्क्युलर काडिल्लो. पूण वास्कोच्या सहकार अर्बन क्रेडिट सोसायटीन हे नेम मोडले. थंयच्या चेअरमॅनान आपल्या आनी घरच्यांच्या नांवार सुमार 1,10 लाखांचे रीण काडले. जाल्यार व्हायस चेअरमॅनान 12 लाखांचे रीण काडले. खजिनदारानूय 3 लाखांचे रीण काडले. 2 कोऑप्टेड संचालकांनी सुमार 23 लाखांचे रीण काडले. ह्या प्रकरणात कांय सभासदांनी सहकार निबंधका कडेन कागाळ करताच प्रकरण हायकोर्टात पावले. कायद्याक धरून 3 म्हयन्या भितर केस डिस्पोज करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक आदेश दिलो. सरकारान ह्या प्रकरणात कितें कारवाय केली ती पळयात. सरकाराच्या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन ह्या सदस्यांक साल्वार करूंक तकली चलयली. 15 जानेर 2020 नोटीस काडून 2009 आपलोच आदेश रद्द केलो. आदल्या आदेशा प्रमाण सोसायटीच्या दोशींचेर कारवाय जावपाची. नेमांक धरून कारवाय करची सोडून नेमच रद्द करपाचो सरकाराचो न्याय. सहकार क्षेत्रात शिस्त लावन उदरगत करची सोडून नेम मोडटल्यांक साल्वार करपाचे हे प्रकरण सहकार क्षेत्रात येवपी लोकांक धपको दिवपी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोयच्या अर्थीक गुन्हो विभागान कसिनोच्या नांवार चलपी बोगस स्किमीचे कांड भायर काडले. पुराय देशभरात सुमार 400 लोकांक ड्रीम्स टू कसिनो स्किमीत गुंतवणुकीचे नांवान तोपी घालपी मास्टरमाइंडा सयत 4 धरले. आरोपी पणजे पाट्यार ड्रीम्स टू रियालिटी नांवान बोगस कंपनी चलयताले. फाटल्या म्हयन्या सावन 400 लोकांक तोपी घालून हे कंपनीन कोटी परस मायज पयशांचेर हात मारला. ड्रीम्स टू रियलिटी नांवान पणजे पाट्यार चलपी बोगस कंपनीन ड्रीम्स टू कॅसिनो स्किमीच्या नांवान लोकांकडच्यान 10,000 ते 5 लाख रुपया गुंतवणूक घेवन दिसाक 3% मेरेन रिटर्न दिवपाचे हायस दाखयले. अर्थीक गुन्हो विभागान मास्टरमाइंड दशरथ बुराक, कंपनीचो ऑफिशियल हेड आदी गणेश, गोंयचो एजंट फकरुद्दीन आणि IT एक्सपर्ट संदीपाक उखल्लो. तशेंच तांची वेबसायटूय ब्लॉक केला. At EOC, we had received a complaint saying that there is a suspected Ponzi scheme running in Goa by the name of Dreams to Casino. So we took that complaint and we did some basic inquiry, and we found that although it was showing like it's an investment scheme, but it was actually a Ponzi scheme which was circulating the people's invested money amongst its old customers as returns. They were promising around between 1 to 3% return per day on any investment. Basically their modus operandi was that they said that because casinos are allowed in Goa, people from other states can also enjoy casino games online by making accounts with their company and investing money in those casino games. So people invested in large numbers. We have so far found around 400 investors for the company, and they have this was going on since the last 20-25 days only, and in those many days alone they have taken investments for up to 1 crore rupees, and they were returning money as per their scheme to people, but we found that there was no investment as such. It was only a money circulation scheme, and therefore we have registered a case and we have arrested 4 persons. चारूय आरोपींक कोर्टान 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. राज्यात मेडिकल ट्युरिझम सुरू करपा खातीर ठोस पावलां उखलूंक जाय. फुडल्या 2 वर्सां भितर मेडिकल ट्युरिझम सुरू करूंक यत्न जावंक जाय म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा वतीन दवरिल्ल्या 2ऱ्या वर्सुकी हेल्थ केअर परिशदेत विश्वजितान आरोग्य क्षेत्रात पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारी महत्वाची म्हूण विचार मांडले. We want to convert every PHC and CHC into a wellness hub, and this is how I think is the way forward. Medical tourism is still not tapped in the state of Goa. So we want to have a think tank. The other day we had a discussion briefly with the CI also to help us what is the way forward and give us suggestions how we could actually capitalize over the next 2 years and frame a policy for medical tourism. Actually, we don't need a policy. We just need to move forward and implement this in a different way.
I, for one, believe that public-private partnership is very important. It is to be integrated along with, like, primary and secondary care can be taken care of by the government, tertiary care, the private sector can come in. And this is how we need to have a model in which we can successfully create a very successful kind of integration. Volume is also required. If volume is not there, no private player is going to come forward to tie up with any institution. However much you publicize it, best consultancy agency you take on board, that's not going to work. So as a result of which we need to take people, and why I talked about Manipal is that Manipal has not only been providing good quality healthcare, but they've also been investing in disruptive technology in multiple ways, and this is one of those which we are also utilizing. To my mind, to talk about a uniform policy which will, run across India, there could be few organizing principles that could be uniform, but states, the point I'm trying to make is states need to be much more proactive and much less Government of India driven. So they can't outsource their thinking to Government of India. And that is the point I'm making, that states need to build their capacities because the diversity is just so huge that sometimes the attention span of Delhi to manage this diversity becomes a constraint in itself. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पाझरखाणी कुंकळे कोणे तरी मेडिकल वेस्ट वडयिल्ल्यान बोवाळ. सुवातेर नगरसेवक, आमदार आनी पुलीस पावले. सगळ्या हॉस्पिटलांची चौकशी जावपाक जाय म्हूण मागणी. अनवळखी मनशा आड पुलिसेन कागाळ नोंद केल्या. अशा गजालींक लागून रोग पातळत म्हूण थळाव्यांक भय. भरपूर वास येता आनी हांव जितले जाता ते बेगीन आमकां पोल्युशन बोर्डान एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक काय म्हळ्यार ते येता चेक करता वता, कांय रिपोर्ट दिना काय ना. वात कोणे उडयलो तो कळला कांय कळना अजून. आतां पिशवेचेर कितें मार्क आहा तें वचोन आतां इन्क्वायरी पुलिसान इन्क्वायरी करपाची. खंयच्यान बी उडयलो अशें कळला तशें कांय कळना आमकां. म्हणून कसलो आसतलो हे खंयच्या हॉस्पिटलाचो बी? हॉस्पिटलाचो टोटल हॉस्पिटलान आनी उडयलो. तबला तुमी चायना हे येयले ते येयले आतां तुज्यानी फॉर एग्जाम्पल हिंगा वास धरूंक जायना, सोसूंक जायना. असलो वेस्ट जाला तो आज करून इतलो मेडिकलाचो तुका सांगना. हेमचेर आतां आमी मागताय गव्हर्मेंटा लागीं सगळीं पळय हॉस्पिटल आहाय तेंची जबरदस्त चॅकींग जावपाचें, चॅक जावपाचें. कित्याक हें आमकां दुयेंस आनी सेकेंडली दुसरें हें तें उदकांक आयलो आसा ती गोरो हायन उदक पिताय आनी तेवूय तें दुयेंस आमकां. तर गव्हर्मेंटा लागीं मागता आमी हे सगळे हॉस्पिटलांनी चॅक करपाचें. हे प्रकरणाची पुलिसांनी सारकी चौकशी करची म्हूण आमदार क्लेफासियो डायसाची मागणी. ही गजाल तो खंय मुख्यमंत्र्याच्याय कानार घालतलो. हे सारकें चयल्या सारकें डिजास्टर अशें असो हॉस्पिटला वस्तू आतां इवन केसो पार्ट्स पासून ह्युमन पार्ट्स पासून म्हाका दिसता मनशां आसा हेंगे की सोणी बिणी घेवन वयतालीं ते लोकल सांगून लागल म्हाका. हें अशें करून उडोवप म्हणल्यार डेंजरस. फाल्यां कोणूय कितें जावपाक शकता, कितें सगळें वेस्ट हॉस्पिटलां. हांव इन्क्वायरी हांव सीएमाक उलयतालो हेजी इन्क्वायरी करपाक. प्लस PI हांवें ऑलरेडी फोन केल्लो. हाजें हांव ताका परत इंस्ट्रक्शन दितां. कित्याक हे हॉस्पिटल आतां बांदताय तांकां तें प्रोविजन आसपाक जाय तेंगे डिस्पोजल. सो हेजेर हांव पुराय हांव आतां कारवाई करतलो. जी हॉस्पिटलां मेन तेंचेर हांव कोणाक तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें आसाय तें पयलीं चोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. आसोळडा पंचायतीची आदली बिल्डिंग रातोरात मोडून बेकायदेशीर प्लॉट करपाच्या प्रकारान खवदळ पडला. हे घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलें. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात दोशी सोदून ताचेर खर कारवाय करची म्हूण तांची मागणी. तर 7 मेंबर पंचायतीच्या सोडल्या पंचायतीचे ठाम आसा. एकूय रेजोल्युशन आमी दिवूं ना हांगासर आनी हेजे थरो इन्क्वायरी जावपाक आमी सगळे जे ऑथॉरिटीज आहा गव्हर्मेंट आमी नोटीस इश्यू केल्ली आसा. फॉर्मल कंप्लेंटी केल्ली आहा पुलिसाचे आनी आमी पुलिसाक रिक्वेस्ट केला थरो इन्वेस्टिगेट जावचें आनी जो कल्प्रीट आहा बिहायंड द बार्स जावचो हे आमचें ठाम मत आसा. आनी असोल्डा पंचायत जी बॉडी आसा आमची करंट बॉडी आसा ही ठाम रावतली की हाका जस्टीस मेळचो आनी आमचो हो लढो चालू उरतलो. हांगा पंचायत आसली खरी आनी ती पंचायत जागो वार्ड नंबर 5 तातूर आसली जाल्यार त्या वार्ड नंबर 5तल्यान जे सुभाष देसाय हांणी वचोन रातची म्हाका सांगल्या की पंचायत कोणी तरी करून मोडून उडयल्या.
ही फूल प्रॉपर्टी आमची सगळी फॅमिलीची आणि फॅमिली प्रत्येक फॅमिलीक विचारून घेऊन जे विचार मांडून त्या विचाराप्रमाणे हे सगळं क्लिअर करचे म्हणून घेऊन किती असते पण कोणी बिल्डिंग उडयली ती अजूनही खबर ना ती इन्क्वायरी जावची दिसता जावची हे केली ती सेक्रेटरीक सांगले की आमची ओल्ड पंचायत हांगा शिक्षा वाणा वयर आसा ती डेमोलिश केलेली आसा ताजे नंतर हांवें इमिडिएट हांव आनी सेक्रेटरी बिडिओक मेळ्ळे बिडिओक ऑलरेडी सांगले अशें अशें जालां आनी ताजे नंतर हांवें कंप्लेन कर त्याच बरोबर हांवें म्हगेले सगळे वांगडी आहा जे प्रत्येक वार्डाचे पंच मेंबर तांकांय इन्फॉर्म केले आनी त्या बरोबर ते सगळे हांगा आयले आनी आमी इन्स्पेक्शन केलें हांगा की पळोवन मागीर आमी आतां फुडलो स्टेप आमचो हे आसा की हाजी चवकशी सामकी फास्ट जावपाक जाय दुसरी म्हणल्यार हाजेर आमी आतां लिगल एडवायजर आमचो जो पंचायतीचो लिगल एडवायजर आहा ताका कन्सल्ट करून हाजेर आमी आतां फायल करतले केस. मांद्रे आनी मोरजे वाठारांत हॉटेलवाल्यांनी थळाव्यांक नाका पुरो केला म्हूण लोक बेजारला. हॉटेलांनी थारावन दिल्ल्या डेसिबल्सा परस कितल्याशाच पटीन चड आवाजान म्युझिक चालू आसता. उपजिल्हाधिकाऱ्या कडेन कागाळ करूनय कांयच कारवाय ना. पुलीसूय दोळे धापून रिपोर्ट दितात. भुरग्यांक अभ्यास करूंक मेळना, गांवच्या लोकांक न्हीद ना, सुसेग ना. सरकारान हे प्रकरणात लक्ष घालचें म्हूण लोक मागतात. This is the most horrible thing in my life, you know. This is impossible. It is so loud. Decibel, the speakers, it is horrible. दिसांनी आमी कितलेच कंप्लेनी बरोवन घातल्यो आतां जाल्यार तांकां ऑर्डरी तांकां रोखड्यो धाडटा ते खंयसर मेळटात कशें मेळटा ते आमकां कांय कळना. आमची सुपोली भुरगीं कितें करतलीं? येदी व्हडली लावड म्युजीक घातली जाल्यार आमची भुरगीं खंय न्हिदतलीं, खंय शिकप करतलीं? सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की ते 55 डेसिबल आसा डे टायम आनी 10 जाता तेन्ना ते 45 आसूंक जाय रेजिडेन्शियल एरियान. पूण हांगासर कितलेशेच पटीन हे वाडलेले आसता. जागेचेर उबे आसा ती सगळी NDZ एरिया हय टर्टल नेस्टिंग म्हणून रिजर्व जाल्ली आसा. अशा वेळाचेर लावड म्युजीक आनी हे जे लायटीचे प्रकार चालू आसात ते अजिबात अलावड ना. आतां डेप्युटी कलेक्टरांतल्या ऑफिसांतल्यान जो रिपोर्ट वयता त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर कलेक्टर परमिशनां दिता. एज अ मेंबर ऑफ नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटी आमी डेप्युटी कलेक्टराक DYSP PI व्यवस्थित कळयला. इतकेच न्हय तर ऑनरेबल कलेक्टर नॉताच्या मिटिंगेत आमी क्लियरली सांगला की आशवे मांद्र्या मोरजी ह्या भागात एरियाची परमिशन दिता आसतना कशा प्रकारे उल्लंघन जाता आनी परमिशनां रिपोर्ट जो वयता पुलिसांचो तो कसो दोळे धापून वयता. सो आमची पूर्ण मागणी आसा की असले प्रकार आमच्या मांद्र्या गांवांत नाका. आमकां ट्युरिस्ट जाय पूण असले लावड म्युजीक घेवन आमकां कांय करपाचें ना. आमचे ट्युरिस्ट आमचे बरे पीसफूल आसात ते रावतात आनी एन्जॉय करतात. हेंचे निशेध करपा खातीर एक पीसफूल कॅन्डल मार्च काडटले आमी फाल्यां 3:30 तर गांवचे सगळे लोक आमचे फाल्यां हजर आसतले आनी हेंचो आमी निशेध म्हणून सरकारी यंत्रणेचो आनी त्याच बरोबर ह्या आयोजकांचो निशेध रॅली काडटले आनी ती पीसफूल कॅन्डल मार्च आसतली फाल्यां 7 जुनचे गार्डना वयल्यान स्टार्ट जातली ती आशवे रोजरी चर्ची मेरेन आसतली. पर्वरी रायझिंगान आयतारा नो मोजो कार्यावळ दवरल्या. सांजे जावपी कार्यावळीचे मुखेल आकर्शण म्हळ्यार फिल्म इंडस्ट्रीचो उदेंतो सुपरस्टार यश. KGF पिक्चरांतल्यान भारतभर फामाद जाल्ल्या यश हे कार्यावळीक येतलो. तेच प्रमाण FC गोवा टिमीकूय आपयला. भुरग्यां खातीर खुबशे खेळूय दवरल्या. ह्या वर्सा वी आर हॅविंग द इंडियन सुपरस्टार यश हुज रिसेंट मुवीज हॅव बीन एज KGF जो सुपर हिट जाला ऑल ओवर इंडिया. तो आमी सदांच ते कंपेर करताले शाहरुख खानाचे पिक्चर आनी ताजे पिक्चर सेम टायमार आयले आनी यशाचे सुपर हिट जाले. सो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम एज द शाहरुख खान ऑफ द साउथ. बट द इंडियन ही इज अ इंडियन सुपरस्टार टुडे एंड वी हॅव इन्वायटेड हिम दॅट इवनिंग फॉर नो मोजो. He will be a part of the event and I thank you for having accepted the invitation to come down for our Nomozo 3. Additionally, Nomozo 3 चा एक अनेक attraction जे दवरिल्लें आसा is we are having a tie-up with FC Goa on that particular day. जो tie-up Salvador di Mun पंचायती कडे to be used for their multi-purpose ground and facilities to be utilized. We are having a tie-up with FC Goa. As far as Porvorim is concerned, we will be focusing on youth development, football and other activities and also sharing the infrastructure with them in terms of their players training in Porvorim in Salvador di Mun. आणि तो त्या दिसा शोकेस करता असताना lot of youth
want to meet Yash. A lot of youth have shown their love to meet the FC Goa superstars, and that will be an event after the launches are over. They will have a chance to interact or maybe meet these superstars and the FC Goa players. गोवा असोसिएशन ऑफ फायनान्शियल एडवायझर लोकांक सेव्हिंगा विशीं म्हायती दिवपा खातीर खासा कार्यावळ दवरतात. आतां मेरेन 4 कार्यावळी जाल्यो. लोकांक सेव्हिंगाच्या नांवान कोणे तोपी घालची न्ही म्हूण खंय हो यत्न. आमचो मेन एम आसा म्हणजे की लोकां मदीं हे सेविंग्सा बद्दल चड आनी चड म्हायती दिवप. हल्लीच्या काळात तुमी आयकलेंच आसतलें की लोकांक सगळें इन्फॉर्मेशन सारकें नासता आनी ताच्या मुळे तांकां कोणीय म्हणजे गंडावंक शकता. तेन्ना आमचो मेन एम म्हणटा तो इन्वेस्टर्स एज्युकेशन आनी ऑन दॅट बेजीस ओन्ली आमी आतां हो आमचो 4थो प्रोग्राम. पयलो एक प्रोग्राम आमी केलो विथ मिस्टर निलेश शाह. तो आमी तालिगांव कम्युनिटी हॉलान केलो. थंय आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोकांक जागे मेळना बसपाक. तेन्ना आमी मागीर ठरयलें की आमी अशें इतलो जर रिस्पॉन्स मेळटा जाल्यार वाय डोंट वी परत परत आमी हें कित्याक करचें न्हय म्हणून मागीर आमी एक असोच केलो. मडगांवां केलो. थंय आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आतां आमी हो 2 AMC मोतीलाल ओसवाल आनी ICICI प्रुडेन्शियल हांकां 2 जाणांक घेवन करपाचें ठरयलें. आय लिगात आयतारा चर्चिल ब्रदर्स आपल्या घरच्या मैदानार डिफेंडिंग चॅम्पियन चेन्नई सिटी FC आड खेळटले. ही मॅच फातोर्डे स्टेडियमार जातली. ही मॅच जिखल्यार चर्चिलाचेर 9 मॅचींनी 16 पॉयंट जावन ते 3रे सुवातेर पावतले. सद्याक चर्चिल ब्रदर्स 5व्या सुवातेर आसा जाल्यार चेन्नई सिटी 9 मॅचींनी 11 पॉयंट घेवन 9व्या सुवातेर आसा. हे सिजनाची तांची सुरवात डळमळीत जाल्या आनी आतां चर्चिला आड तांणी नेटान खेळपाचो प्रण केला. Yes, we make very good game last match. Offensive game, too much opportunities, 4 goals. I think the supporters that come to the stadium feel good time to pass because see good football and of course Chicho brothers win. But now is a new history. If we want to make good things in this game, you must make the things in the correct way, and we are training for we can make this also this week, and we hope tomorrow we with a different team we can write similar history because opponent team is different. You know, sometimes when we work we have some players that are not 100%, some teams that are more strong. We try to first to training our identity. And after, of course, we must change a little because it's different to play against Neroka and now against Chennai because Chennai is a team that have too much possession ball, have quality players in the middle. So we must don't change too much our type of game, but here or that we must be careful with some moments. But we want to play offensive game and we want to make a good game for the supporters that come to the stadium enjoy. Of course, right from the start of the season, of course. You could see they probably had the same set of players, the same set of foreigners, and they brought a couple of good ones. And definitely they are one of the teams, they are favourites or right up there to challenge for the title. So would you pressure you on Chelsea tomorrow to get a 3 points? Every press conference I go to, they always ask this question: pressure whether on opponent or pressure on the away team. I mean, maybe I should answer it once and for all. Pressure is always there. But the home team is always under more pressure. Is it? Is it? Is it not? I don't think so. For me, maybe I'm a different kind of coach. I don't think so. I feel the same pressure as when I'm playing at home and the same pressure when I go away. I don't know why is there such a major difference. Maybe in the Premiership, maybe. Because of the crowd. Or maybe the Kolkata derby, maybe. So everywhere else it should be that it should be equal. Yeah. I don't know. I personally, I'm just being honest with you. I don't feel that pressure. The same pressure I feel that I must win at home is the same pressure I feel when I go away. Because football is definitely pressure. I mean, you definitely need to win.
खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.